Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखून आज आमी प्रत्येक सावन आमच्या भुरग्यां खातीर मागूंक उलो दिता आनी तो अगोस्तीन म्हणटा जी कोण देवाची स्तुती करतात ती दोडत्या मापान मागतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जी कोण देवाची स्तुती करतात ती दोडत्या मापान मागतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. आतो बार आमी एक घडी भर देवाची स्तुती करया. अगोस्तिनान स्तुती केल्ली बरी, त्याच्या आवयन मणिकान स्तुती केल्ली बरी, आपल्या पुता खातीर स्तुती केली. आज तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी स्तुती करा, तुमच्या कुटुंबाच्या असल्या भावा भयणी खातीर स्तुती करा, तुमच्या आवय बापाय खातीर स्तुती करा. ही सगळी तुझ्या जिवितान देवान दिलां जाल्यार सगळें देवाचें देणें जावन आसा. तांचो मोग करा, तांचे खातीर देवाक स्तुती करा. हालेलुया. 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 ही रब बरे खले बरे दगे शंदर बरे कर बरे खले जीजा. थैंक यू जीजा. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. Thank you, Praise Father. the Lord. Thank you, Glory. Jesus. Thank you, Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. तले पिटू. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या. 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 सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा. कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा, कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. 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 सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या. सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा. कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा, कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. 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 सर्वेस्परा स्तुती कर. हालेलुया. 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 सर्वेस्परा स्तुती कर. हालेलुया. 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 सर्वेस्परा स्तुती कर. हालेलुया. कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून दिता. कसतेल्यांचे कस हळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून दिता. भारादीक वजन आमचे तो आवयता, भारादीक वजन आमचे तो वावयता. भारादीक वजन आमचे तो आवयता. भारादीक वजन आमचे तो वावयता. सर्गीन सो संतोष आमकां दिता, सर्गीन सो संतोष आमकां दिता. सर्गीन सो संतोष आमकां दिता. सर्गीन सो संतोष आमकां दिता. हालेलुया. 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 सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. 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 सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या.
सर्वेच पोराची स्तुती करूया सकळामी महिमेवंताची कृत्य नियाळ्या सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेच पोरां स्तुती करा हल्लेलुया 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 घट्ट ताळ्या पेटून सुखानातल्या जरींतले नितळुदाक पियोंक आमकां तोला बोयता सुखानातल्या झरींतले नितळुदाक पियोंक आमकां तोला बोयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणात दादोस करता सर्गीच्या जेवणात दादोस करता सर्गीच्या जेवणात दादोस करता सर्गीच्या जेवणात दादोस करता हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेच पोरां स्तुती कर हल्लेलुया 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 सर्वेच पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या सर्वेच पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा कित्याक देव आमचे भितर जिवंत आसा 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 कित्याक देव आमच्या काळजान जिवंत आसा कित्याक देव आमच्या काळजान जिवंत आसा कित्याक देव आमच्या मोनान जिवंत आसा कित्याक देव आमच्या कोणान जिवंत आसा हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेच पोरां स्तुती करा हल्लेलुया 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 सर्वेच पोरां स्तुती कर 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 हल्लेलुया 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 वीर बरे कल बरे दक शंदर बरे कर बरे कल जीजा जीजा हल्लेलुया 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 सर्वेच पोरां स्तुती करा हल्लेलुया 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 सर्वेच पोरां स्तुती करा हल्लेलुया हल्लेलुया स्तुती करा हल्लेलुया
सर्वेश्वरा स्तुती करा हालेलुया 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 शिव बाबा बाबा रे खले बरे के सुंदर बरे खरे बले बोल के लिया ना का बाबा बाबा ले लो शिदर बाबा बाबा ले का सुंदर बरे करे बले के जीसस the mighty anointing of the Holy Spirit power of God hallelujah 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 pleasing to you shrabira rabo shata karama praise the Lord. I saw these some deliverances for this. Praise the Lord. Hallelujah. Deliverance म्हणताना एक साईन देव दाखयता केदाळाय. Praise the Lord. आणि आज प्रेज अँड वर्शिप करताना हांवें पळयलें हांगा सगळ्या इगर्जेच्या भितर भोंवतणी सगळे देवदूत आपले तलवार घेवन रेडी आसात. हर एक वायटाच्या सक्तेक पाडाव करूंक जिशी मारूंक लागाड काडूंक सैतानाचे राज सगळे नाश करूंक ते रेडी आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवदूत रेडी असतात. तुम्ही रेडी आसात की? प्रेज द लॉर्ड. praise the lord हालेलुया. hallelujah आता भुरग्यांच्यान तर बरें पालें जावचें. भुरग्यां खातीर तर मागोंक म्हण रेतीरीक आयिल्ली कोणी आसात की हांगा? भुरग्यां खातीर म्हाका म्हळ्यार एक संदेश मेळटे आसा भुरग्यां खातीर मागोंक आयल्यात हांगा मस्त जाणां म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. ओके बरें तुमी इतलीं जाणां भुरग्यांचो तुमकां मोग आसा म्हूण जालें. प्रेज द लॉर्ड. त्या भुरग्यांनी काय धाडला रेतीरीक येवचें? प्रेज द लॉर्ड. आतां ओके ओके हांवें एक लॉजीक मात जस्ट उलोवचें. आतां तुमी तुमची भुरगीं तुमकां मम्मी डॅडी म्हूण आपयचे म्हणून तुमकां आशा आसा की ना? हॅलो आशा की ना? तशेंच देवाक ताच्या भुरग्यांनी अब्बा फादर म्हणून जे प्रेज अँड वर्शिप करीचे म्हणून ताका आशा आसा. आसा की ना? हां ती तांणी तुमच्या भुरग्यांनी ती आशा बागयचे ना देवाची. जेन्ना म्हणसर ताची आशा बागयनात तेन्ना म्हणसर तुजी आशा बागना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आदल्या वर्सा एक आवय म्हजेरसीन आपल्या पुताक कावन्सिलिंगाक येवन आयली. आमी कोडयाळ एक आश्रम चलयता म्हणजे ते एक आश्रम आसा मरगर पडल्यांक मात्र आमी बचाव करून रेस्क्यू करून हाडचें आनी पळोवचें. भाड्याचें घर भाड्याच्या घरांत आमी चलयता 11 वर्सां जालीं. ते एक आवय आपल्या पुताक घेवन आयली आनी ताची डिग्री डबल ग्रॅज्युएशन जाला. त्या पुताक खंय काम ना. खंय गेल्यार काम जायना. कांय गेल्यार काम जायना. आमी मागलें मागतना सुम्यान सांगलें ताका पयलीं एक रेतीरेक धाड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रेतीरेक धाड. ताची बॉन्डेजेस पुरो आसात त्या रेतीरेन ब्रेक जायचे. ताका हांव बऱ्यांतलें बरें जॉब बऱ्यांतलें बरें आशिर्वाद ताका हांव दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें सांगलें त्या आवयकी सांगलें तिच्या पुताकी सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. ती जायत म्हणून गेली. प्रत्येक ती रेतीरेक गेली. एक दीस रावता म्हणून गेल्लो 5 दीस रावलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. hallelujah पार्टींग घरा येचे जाल्यार 7 म्हयन्या पयलें कतार एअरवेसाक दिल्ली इंटरव्यू तो पास जावन ताका लेटर आयलें तुजी विजा रेडी आसा विदीन 1 वीक. प्रेज द लॉर्ड. आतां कतार एअरवेसान काम करता. एअरवेस्टर जावन ताका काम मेळ्ळां. आतां गांवाक आयला. हर एका मनशाक एक एक बॉन्डेजीस आसात. एक बॉन्डेजीस म्हणटात ताका अडकळ आसा. संवसाराची अडकळ कुटुंबाच्या सगळे समस्याची अडकळ ह्यो पुरा बंदड तुटोवन पडल्यार मात्र देवाच्या आशिर्वादां जोडून काडूंक जातात. जर ही तुटना जाल्यार तांकां आशिर्वादां जोडून काडूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भुरग्यांचें बरें फाल्यां सगळें ओपन जाता. त्या सोमयान मात्र ओपन करीचे सोडून तुज्या आनी म्हज्या मोगान जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एकूण आज देवाची स्तुती करया. देवाक आमी अर्घ्य दिवया. देवाची महिमा आमी वाखणया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देवाची योजना आमकां जायती संवसारांत आशिर्वादां जोडून दवरलेलीं आसात ती आमकां रिसीव करूंक जायनात. कित्याक ह्या संवसाराचे बॉन्डेजेस हाचे विशय आज तुमकां टॉक आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाक आमी स्तुती करया. देवाक आमी अर्घ्य दिवया. देवाची महिमा आमी वाखणया. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक हें सॉंग होता. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Okay, ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆ? तर कोणाक ಗೊತ್ತಾ प्लीज मुखार या ॲक्शन दाखया. Yes.
कोणी ॲक्शन करतले ओके या बरें का ॲक्शन आनी कोणाक कळीत आसा की यूथ कोणी आसा यूथ कोणी आसला रे या आज तुमकां देव एनकावंटर करता कन्नीस जावन ओके ताळयो पेटून It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk now. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. Come on, walk everybody. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. Walking in the light of the Lord. Are you ready? Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. It's a great day to thank the Lord. Hey, walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Faster.
walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Last time. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मस्त जणांक या पायांचे एक पाय असं ओडिल्ले बरी जावचे सिरांचे प्रॉब्लेम ओडिल्ले बरी पाय जावचे असल्या पिडेंत असल्या पायांचे प्रॉब्लेम असल्या मस्त जणांक जेजो आपडते आसा गुण करते आसा ह्या घडये पायांचे दूख असले तुमी तुमचो उजवाद त्या पायांचेर दोन एक खुर्चोसो गुर्त करून मागा ह्या वेळार तुका ह्या वेळार गुण करते आसा प्रत्येक जावन सिरांचे प्रॉब्लेम जावं करो हाडांचे प्रॉब्लेम जावं करो ह्या पेंगटा सकयले पायांचे प्रॉब्लेम असल्यांक आनी प्रत्येक जावन पायांची आडी दुखता तांणी डॉक्टर्स चप्पल घालती आसा डॉक्टर्स चप्पल वते स्मूथ चप्पल घालून चलती आसा पायांची आडी दुखता हाडांक कितें प्रॉब्लेम आसात असले दोगां जाणांक जेजू कंप्लीट हिलींग दिती आसा ह्या वेळार अशें कोणाचे आसात की पाय दूख आसात पळय सगळे ह्या वेळार जेजू गुण जाते आसा ह्या वेळार सुटका दिती आसा जेजू आपडते आसा हालेलुया 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 हीर बबरे खल बरे शंदर बरे कर बरे खल जीजा 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 हालेलुया 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 हीर बबरे खल बरे शंदर बरे कर बरे खल जीजा जीजा थँक यू जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू जीजा हालेलुया हालेलुया ती चप्पलांक अन्न पाय सारके दोन पळया सगळे गुण जाल्ले आसा तुमच्या पाय सारकें पळया जाय जाल्यार इल्लेशें जमकन पळया दूख गेल्ली आसा पळया कितले जाणांची गेली कंप्लीट दूख पळया ओके प्रेज द लॉर्ड कितले जाणांक हिलींग जालें पळया आनी हांगा दोगां तेगां कितें हांगा जाला हालें आनी वते मुखार एक ते रेड चुडीदार घाल्ले तिका ते ब्लू चुडीदार घाल्ले हे तुका शाल्या तुका गुण जाले कंप्लीट पळय चेक कर मागीर दुबाव काल्याक थोड्या स्त्रियांक गेलो दुबाव चड गई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हळ्यार काल तोमासाचे अनुभव जायचे म्हणले न्ही तोमास इल्लो दुबावी न्ही तोय अनुभव जाला थोड्यांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून खंडीत जावन देव गुण करता आपडता देखून एक गरीबर आमचे दोनी हात उक्ते दवरया आमी देवाचें उदार आयकूंक येती आसा पळय ह्या घडये कालच्या दिसा आराधनांक जाता आसतना दोगां स्त्रियांक युट्रसाचे फायब्रॉइड्स युट्रसान प्रॉब्लेम आसले दोगांचे युट्रस तांचे कडेन रिपोर्ट आसा डॉक्टरा कडेन गेले आनी ती रिपोर्ट हाडला आनी डॉक्टरान सांगला थोड्या तेंपान ही उणें जाल्या म्हळ्यार तांकां मेडिसीन दिल्लें आसा ते फायब्रॉइड्स ल्हान जाल्यार सर्जरीची गरज ना नाजाल्यार सर्जरीची गरज आसा म्हूण सांगल्या असलीं दोगां जाणां काल हांगा आयिल्लीं हांव आसात की ना गुत्तना त्या दोगांयकी जेजून काल आराधनाच्या वेळार आपूण गुण केला सर्जरी कॅन्सल केल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी कालच्या दिसा एक कोणी मागतले हांगा फर्स्ट स्टेज कॅन्सर आसले फर्स्ट स्टेज कॅन्सर आनी असले फर्स्ट स्टेज कॅन्सर असल्यांक कालच्या दिसा आराधना वेळार जेजून गुण केला जेजू कॅन्सर पिड्याक गुण केल्या कालच्या दिसा आयकल्या कोणी तुमी मागतल्यात हांगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजू अजापाणी अद्भुत करता म्हाका बाबा आनी भयणी ही खाली एक मागणें न्ही म्हाका जेजूक आमी संपूर्ण तरान सरेंडर करून जेजून अजापाणी अद्भुतां करची हांगा कोणी मनीस इम्पॉर्टंट न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून जेजू तुमकां आपडटा गुण करता सुटका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक आवय आज येताना मागूनच आयल्या मागून येताना ज्या पुताक मस्त प्रॉब्लेम आसात हेल्थ इश्यूज आसात मस्त हेल्थ इश्यू आसात त्या पुताक सारक्या तरेन काम करूंक जायना गळूंक जायना खंयच्याय बायल्या गांवाक गेल्या फाटी येता असले पुऱ्या परिस्थितीन आसा खंयच्याय इम्प्रुवमेंट जायना असले एक आवय एका पुता खातीर कोणी हांगा मागून आसात ह्या घडी आसात कोणी तरी असले कोणी पुता खातीर मागची आवय आसा की हेल्थ इश्यूज आसले प्रेज द लॉर्ड असल्या एका पुताक जेजू गुण करता आपडते आसा त्या आवयच्या मागणे जेजू ऐकते आसा ह्या वेळार जेजू अर्गां दिवया हालेलुया 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 हीर बरे खल बरे देगा शंदर बरे कर बरे खल जीजा the mighty God anoint us with your fire Lord Jesus thank you Jesus thank you Lord praise the Lord glorify mighty God hallelujah 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 अभिषेक खातीर anointing खातीर मागया
मुख्य भावानी बहिणी रितीन मुख्य जावन आसा आमी एनॉयंटींग रिसीव करीचे तुम्ही काली बसून एनॉयंटींग म्हणलें तर कालें म्हण कोणाक गोतून अभिषेक पवित्र आत्म्याचे अभिषेक एनॉयंटींग आमकां आमच्या जिवितांत देवून येता देवान दिवचे काले सुडका अभिषेक हमारी पास एनॉयंटींग हमारी पास सुडका दिता जितना पवित्र आत्म्याची सकत अबस्तालांचे देवून आयली तांचे ते असले बॅबिरांत पयस केले ते भायर आयले भितर भियान बसले भायर आयिल्ले आनी ते दळमुसर मरी मागीर तांकां धैर्य दिवन आसली मागीर ते भायर आयले सुवार्ता बरगड केले 11 जाण तांकां मारतीर मेले एकलो मात्र नॉर्मल डेथ मेले काल पाद्र्याबल सांगले तुमकां पूण आज आमकां तत्व पवित्र आत्मा जायचे प्रेज द लॉर्ड जाय की नाका जायचे तो पवित्र आत्मा असल्यार मात्र आमकां मागूंक इन्स्पिरेशन मेळटा आमकां मागूंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आज आमी दत्त पवित्र आत्म्याक मागया दोळे तुमचे दंबा दोनी हात तुमचे उक्ते दवरा आनी ज्या मापान तुमकां पवित्र आत्मा जाय द डबल मेजर ऑफ एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्मा कडेन मागा पवित्र आत्म्या म्हाका डबल एनॉयंटींग दी जेजू तुजी दैवीक सकत वाळेस मिया जेजू काकुळ तिच्या सागोरा काकुळ कर म्हण मागता ह्या वेळार दैवीक सकत आमचे ते वाळवण्यान मागता जेजू काकुळ तिच्या सागोरा थँक्यू जीजस प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड Hallelujah, 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 hallelujah. Ira baba rekhala varadaga shandara bare karbala rekhala Jesus. The mighty God anoint us with your fire, Lord Jesus. Thank you, Lord. Pavitra Atma, Pavitra Atma. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया लेट योर फायर फ्लो हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा आमचे थंय देवान येवन एक नवें जिवीत तो आमकां दिता आमच्या थंय ताची दैवीक सकत ह्या कडेन वाळून आसा अनुभव करा जेजूची सकत ते एनॉयंटींग ते अभिषेक तुमी जोन खान घेवचो वेळ वो जावन आसा दैवीक सकत तुमचे थंय वाळून येवचो वेळ जावन आसा Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Praise you, Lord. Lord Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify, mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify. पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र Let fire. पवित्र मुझे ले जाओ, ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा Increase your presence. पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise you, Praise Jesus. God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Praise you, Lord. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आनी तिडी पळोवन आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. Let's close our eyes. जेजू आमचे कडेन उलयता. Lord speaks to us. Marcos Evangela verse 15वी ओळ जावन जेजू ताच्या शिसांक अशें म्हणटा. Mark chapter 16 verses 15 and following. उपरांत शिसा लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सतमंता आनी पवित्र स्नान घेता तो बचाव जातलो, पूण जो कोण सतमानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सतमानतल्यांक कसल्या सूर्यांची पदवी मेळटली, म्हज्या नांवें ते देंवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले, आनी मारेकार कसलीय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना, आनी पिडेसांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Hallelujah. हात हालून दोन्ही हात नेगे. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. दोन्ही हात ताळये पडून जरान व्हडा अवस्थान इतलें बरें करून तुमी स्तुती केल्या. नेगे बसा बसा. And now as हांव तुमचे कडेन उलयतां, जेजून आमकां कसली पदवी दिल्या. दी ऑथॉरिटी ऑफ जीजस. कसली पदवी आमकां जेजून दिल्या. काल आमी उलयल्या एस्टरडे, काल आमी पळयलें नेगी जेजू थंय आमकां कसली अस्मिताय आसा. दी आयडेंटिटी वी शेअर विथ जीजस. बॅप्टिस्मल बावतिस्मान मेळिल्ली आनी त्या आयडेंटिटी अस्मितायेंत आमी जियोवचें. आनी जेजू थंय अशें आमी आयडेंटिटी आमी आमच्या अस्मितायेन जियेतना
आमकां वी हॅव दायस इनहेरिटन्स जेजून कितें जोड दिलां सक्कड आमचें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आज हांव तुमचे कडेन उलयतां, वी हॅव टू लिव इन दी ऑथॉरिटी ऑफ जीजस. जेजून आमकां पदवी दिल्या, आमकां अधिकार दिला. तुमकां पदवी आसा गी? खंयची पदवी आसा सांगा? कसली पदवी आसा तुमकां? वॉट इज युअर ऑथॉरिटी इन जीजस? जेजू थंय तुका आनी म्हाका पदवी आसा. वी कॅन यूज दी ऑथॉरिटी. आनी ती पदवी शिसांक दिल्ली. आज हांवें वाचलें मार्क चॅप्टर 16, 17, 18 डेलिव्हरन्स स्क्रिप्चर. हें आमकां कोणाक डेलिव्हरन्स जाय, स्टार्ट रिडींग. हें वाचा तुमकां डेलिव्हरन्स मेळटा खंडीत. यू हॅव टू प्रे दीस एवरी डे. मार्क 16 मार्क 16, 17, 18 जेजू म्हणटा शिसांक असल्या असर्यांची पदवी तुमकां मेळटा. सत्मानतेल्यांक, सकडांक ना. कोणाक? सत्मानतेल्यांक. दोज बिलीव. सत्मानतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटा. कितें पदवी? वाचा पळया. म्हजे नांवी, जेजू म्हणटा ताच्या नांवान, इन द नेम ऑफ जीजस, म्हजे नांवी देंवसार सोडयतले. पळया, मागीर ती पयली पदवी देंवसार सोडयतात. मागीर नव्या भासांनी उलयतात. यू विल स्पीक इन न्यू टंग्स, लँग्वेजेस. मागीर तिसरें सोरोप हातान धरूंक शकतले. कितल्या जाणांनी सोरोप हातान धरल्यात? आनी यू आर गोइंग टू डू. आज जावन तुमी धरतात. इफ यू यूज दी ऑथॉरिटी. मगळ भवान बनी, वी आर नॉट युजींग. आमी क्रिस्तांवां जावन वी लिव लायक बेगर्स. Believe me, Christians are not beggars. Because you have King within you. तुमचे ते राय आसा. Because you belong to the King and the kingdom. Don't forget, you are kings and queens. तुम्ही राय आणि राणयो. देखून तुम्ही राया बरी राणये बरी जियेजे. आज पळया की कोण राया बरी राणये बरी आसात. बरं गेल्या. Oh, praise the Lord. Oh, देखून मगळ भवानी बहिणी, you have to believe. पातयेचे सत्मानतेल्यांक मात, that's very important key. मस्तू बरी सावी दी. सत्मानतेल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटा. म्हजे नवे देंवसार सोडयतात, नव्या वर्सांनी उलयता, सोरोप हातान धरूंक शकता. मागीर फोर्थ, मारेकार वीक पियेल्यारी बादाक जायना. यू सी, वीक पियेल्यारी बादाक जायना. कोण वीक पियोंक येता? कोणी वचना. हांव सांगता कसली पदवी. मागीर लास्ट, पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बोरी करता. यू सी, वॉट एन ऑथॉरिटी. आनी ही ऑथॉरिटी, ही पदवी जेजून कोणाक दिल्ली? कोणाक दिल्ली? शिसांक दिल्ली. शिसांनी वापरली गी ना? शिसांनी बरें केलें गी ना? शिसांनी असर्यां केलें गी ना? 12 जण शिस, 11 जण मारतीर मेले गी ना? कोणी ना म्हणटात गी? ना न्हय. शिसांक पदवी दिल्ली तांकां पवित्र केल्या उपरांत न्हय. बिलीव मी. जेजून शिसांक पदवी दितना तांकां पवित्र करूं ना. Jesus never made them holy first. No. तांणी पदवी वापरतना ते पवित्र जाले. So this is a command. ही पदवी, this is आज्ञा. मंगळ भवानी बनी, तुका आनी म्हाका देवान आज्ञा दिल्या जाल्यार यू कॅनॉट यूज इट एज यू वॉन्ट. तुका जाय जाल्ले बरी वापरूंक न्हय, पूण जेजून आज्ञा दिल्या देखून तुवें वापरी जाय. Command is from Jesus. जेजून दिल्ली पदवी. देखून बिलीव इन जीसस. जेजून तुका पदवी दिल्या जाल्यार, जेजून तुका आज्ञा दिल्या जाल्यार, जेजून दिल्या देखून तुवें वापरशी. न्हय तूं पवित्र म्हणून न्हय, तूं पवित्र जाताय एज यू यूज युअर ऑथॉरिटी. तूं तुजी आयडेंटिटी, अस्मितायेन तूं जियेतना, तुजी पदवी वापरतना, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं मुखार येतना, गॉड विल ट्रान्सफॉर्म यू. बरो जाताय. शिसांक पदवी दिल्ली तांकां पवित्र केल्या उपरांत न्ही. डोंट फॉरगेट. हे शिस कोण? मासली भक्तले.
येशीस कोणू ऑर्डिनरी, येशीस कोणू येशीस CEO न्ही. They are not from the corporate world. तुम्ही येशीस simple people. These disciples they are like children. भुरग्यां बरी. देखून जेजून म्हणलें भुरग्यां बरी जाल्या शिवाय तुम्ही सर्गीच्या राजाक be like a child. You are a child in the kingdom of God. तूं भुरगो. हांवें देवाक म्हणचें हांव देव असो. तुमी म्हणनात गी काल म्हळां मू राती म्हळां गी सकाळीं उठोन म्हळां गी. See, what a wonderful God we have. कितलो बरो देव आमचो. आमी ताची भुरगीं, आमी ताच्या राजाची. हें सगळें देवान केलां. जेजू थंय आमकां सोडयलां आनी आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा आनी आमकां पदवी दिल्या. Jesus has given you and me authority. आज कितलीं जाणां तुमी वापरतात. I use it as a priest, as याजक म्हणून न्ही. आज हांव बौतिस्म घेवन जेजूचो न्ही आमी पवित्र सभेन आसा. हांव क्रिस्तंवां कातोलिका आनी आमकां याजक कितली पदवी आसा. ही पदवी आमची न्ही, जेजून आमकां दिल्ली. हांवें कांय काम करूं नाका, ती आमकां दिल्ली. आमी घाण घेवची, हांवें घाण घेवचें, पाती घेवचें आनी वापरचें. आनी देवाची पदवी हांव वापरतना देव काम करता. आनी शिसांनी केलें. यू सी, नाव यू रीड. आतां तुमी वाचा मार्क चॅप्टर 16:20. शिसांनी पदवी वापरली आनी जे शिसांनी पदवी वापरली कितें जालें. they said 20. we read Mark chapter 16:20. 11 जण शिस गेले आनी पदवी वापरली आनी कितें जालें. सोमी तांचे सांगाता 11 जण 22 जण वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. यू सी, they proclaimed, न्ही देवाचें उतर तांणी प्रगट केलें बरी खबर. आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो. Have you seen Jesus working with you? पळयलां गी जेजू तुमचे सांगाता वावुरता गी? वावुरता गी ना? When you believe. आनी तुमी पदवी वापरल्यार he will use you. आनी हांगासर पळय तो तांचे सांगाता वावुरलो. तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणा वरवीं तांची शिकवण तिर केली. Lord worked with them through signs and wonders. काल तुमी हांगासर आयल्यात कितलीं अजापां जाल्यांक घाल. भुरगीं नातिल्ल्यांक भुरग्यांचे जालें म्हणलां घाल. Fibroids. Jesus was healing simply. आनी तुमच्या घरांनी कुटुंबांनी if you have received, तुमी काल कान गेले जाल्यार आनी ask God, Jesus is going to work wonders. Because we use the authority. आज तुम्ही आमी सांगाता म्हणून जेजून दिल्ली पदवी आमी वापरल्यार he will demonstrate that through signs and wonders. आज चिसां थंय कितें जालें. आज आमचें थंय जाता. आज जेजून कितें केलां तें आमी खरी. जेजून म्हळां आमी ताचे सुवाळ्यार आयल्यार तें मात्र न्ही. John chapter 14:12. सुवांजला 14:12 वळखडा. तुमी म्हजे सांगाता आसल्यार आनी म्हजे सांगाता रावल्यार तुमी हांवें केल्लीं कामां करियेत म्हज्या की वर्ती कामां करियेत. You can do greater things. पळयात खंय घाल म्हळ्यार सत जावन तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता, those who believe, ओके, तो हांव करता तीं कामां करता. तितलेंच न्ही, ताच्या की वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. आमी खंय आसा? आमी वयर आसा. जेजू सुवें येदोळ बसून आसा. जेजू खंय बसला? बापाच्या उजव्याक बसला. तर आमी जेजू सुवें आसल्यार वी आर ऑलरेडी सीटेड इन हेवन. आमी थंय आसा आनी आमी थंय जावन सकला पळयचें. आमी अशें पळोवचें न्ही देवा. हांवें तुमकां काल म्हळां चेंज युअर थिंकींग. तुमची चिंता बदलुया, उतरां बदलुया, तुमच्यो करण्यो बदलतात आनी देवाची पदवी वापरा. Live your baptismal identity. Because baptisman सगळें मेळ्ळां आमकां. बट आमी baptism घेतल्या उपरांत वोगोस आसा बसल्यार आमी नॉट युजींग. वी यूज ऑथॉरिटी. आज तुमी आमी तुमकां शिकयता कशें आमी वापरचें. ओके, वी वील गो वन बाय वन. एक एकच आमी घडया. मार्कस 16.
17वी ओळ 17-18 सतमान तेल्या यू सी फर्स्ट थिंग बिलीव पातयेना मस्त जना पातयेना देवाचेर म्हणटात ती हांव पातयेता म्हणून पूण तांणी सड्ड पातयेवचें कोणाचें करता कोणाचें देवाचेर पातयेवच्या बदलाक सैताना and many of us glorifying Satan आस्तावन सैताना कोन्ने महिमा दिवन जायत की हांगासर आतां रितीरेक आयिल्लें आस्तावन यू मस्ट मेक अ डिसिशन एक निर्णय घेचे आय डोंट वॉन्ट टू ग्लोरिफाय सेटन म्हाका सैतानाची पार्ट घेवंक ना कित्याक बावतिस्मान आमी एक बसावणी दिल्ली आसा खंयची बसावणी सैतानाक तुमी पाठ करतात मो काय म्हणलें होय आमी न्हय रॉंग ती बसावणी जमा करून आज करी यू सी डोंट एवर से आमी होय हांव पाठ करता सगळ्या करण्यांक तुम्ही पाठ करतात मो होय हांव सगळ्या बुलोवन एक पाठ करतात मो ताचे उपरांत एवरी इस्टर आमी वात दन परत्यान करता होय गे सैताना पाठ करतात होय हांव पाठ करता आनी ताका भितर हाडनाका ताका तुज्या जिवितान जागो ना ताका अधिकार ना काल आमी सांगले न्ही ताका अधिकार ना ताका एकच अधिकार आमी दिल्यार मात्र आमी दिवंक ना देखून वी डोंट ग्लोरिफाय सेटन सैतानाक भायर ताका हांगा जागो ना खंडीत ना तुज्या जिवितान ना तुज्या घरान ना तुज्या कुटुंबान ना इफ एवर कोणी सैतानाचे न्ही कोण हाडता ती समजोनी डोंट टेक इट जेजून आमकां बरें करून शिकयलां पदवी दिल्या वी वील यूज आनी आमी जेजूची पदवी जेजून कितें जोड दिला पातयेव्या जियेव्या लेट्स लिव आनी ताका महिमा दिव्या आमी महिमा दिवचे कोणाक देवाक वॉट यू सी 1 Peter 2:9 and 10 पयलें हें उतर घडा 1 Peter 2:9 and 10 पेद्रू सांगता आमकां पेद्रू की ओ मसली पागतलो पेद्रू पूण ताका एक रेवल्यूशन न्ही गी ताका उगडापण जालें जेजू कोण तूं क्रिस्त जिव्या देवा सपूत आनी ताका एक व्हडलें काम दिलें पेद्रू तूं खडाप तुजेर हांव पवित्र सभा बांदता आनी उपरांत तुमी जाणात गी एक विशय हांव हें उतर काडचे पयलें तुमचे कडेन विचारता डू यू नो दीस तुमकां गोत्त आसा गे पेद्रूको हें व्हडलें काम दिलें पळय गे तुजेर हांव पवित्र सभा बांदता तूं खडाप तितल्यार जेजू इल्ल्या वेळान जेजू पेद्रू कडेन म्हणटा शिसां कडेन ताका धरतात मारतात कुरसायतात अबाउट हिज पॅशन डेथ रेजरेक्शन वय गे तो मरता ताका मरोंक कुरसायतात पुरो म्हणटना पेद्रू ताका लो कुशीन आपण ओडता आनी म्हणटा तशें जावंक नजो तितल्यार जेजू म्हणटा मुजे सरशिलो खंय सर काल म्हळें जेजून कोणाक सैतान म्हळें सूक पेद्रूक सैतान म्हणो ना कोणाक म्हळें सैतानाक सैतान खंय आल्लो सैतान पेद्रू थंय आल्लो गी कित्याक ओके सैतान पेद्रू थंय आल्लो जाल्यार कोणें ताका इडें दिलें कशें सैतानाक इडें मेळ्ळें पेद्रू थंय कित्याक ताणें सैतानाक इडें दिलें म्हळ्यार जेजून न्ही ताका उगडापण जाल्लें तूं क्रिस्त जिव्या देवा सपूत अबाउट आयडेंटिटी ऑफ जीजस जेजूची अस्मिताय आनी त्या जापीक ताका एक असायनमेंट दिलें बरें न्ही तुजेर हांव धर्म सभा बांदता केदें व्हडलें काम आनी उपरांत जेजू ताच्या मरणा विशयी सांगतना पेद्रू भियेलो पेद्रू कितें जालें भें दिसलें जेजू नातल्यार हें व्हडलें काम हांवें कशें करचें जेजू गेल्यार आतां हांव गेलो म्हणून पेद्रून बिया कितें दिलें केदना पेद्रून बिया कितें दिलें जेजू कळ्ळें आतां ताणें सैतानाक कितें दिलां बिया कितें दिलां देखून जेजू ताचें बँक काडटा जेजू ताचें आनी ताचें बँक हाडन ताका दिल्ल्या कामाक तो तयार करता दॅट्स हाव जीजस डज जेजू ताचें बँक काडटा आनी ताका घट करता आज मोगाळ भवानी म्हळें पळय हांगासर आमकां कितल्या जाणांक भंय आसा फियर
मस्तू जणांक बे आसा आज आनी हे बेंस आमचें बेसांव करता. मस्तू जणांक आज कुटुंबान खाजरी जिवितांत भुरग्यांचें बे, घोवाचें बे, बायलेचें बे, पाद्रावाचें बे आनी कोले बे नाका जाल्लें बे. यू सी जेजू ताका काम दिता आनी पेद्रूक म्हणटा, पेद्रू तुका खडाप हांवें करचें, तुका हांवें इगर्ज म्हणटा हांवें बांदची, तुजी काले शाती न्हय. नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ युअर मेरिट. हांवें दिवचें हें काम आनी ह्या कामांत हांव आसा, म्हाका घट्ट धर, म्हजेर दिश्ट घाल, बिया कितें दिनाका, सैताना कितें दिनाका. देखून जेजू ताचें बें करता. वंडरफूल जीजस. देखून तुमी कोणाचेर दिश्ट केल्या, जेजूचेर की सैतानाचेर? व्हेरी गुड. आनी केदोळाय सैताना कितें ना. डोंट ग्लोरिफाय सैटन बिकॉज वी बिलीव इन जीजस. जेजून आमकां कितें केलां? 1 Peter 2:9 and 10. ओके, थंय आसा आमी विंचून काडलेली. वाचा पळया, थंय घाल बरयलां पळया, बरें कर. आमी विंचून काडलेली परजा, रायाळ आनी एक पवित्र राष्ट्र. देवान आपलें दायज करून घेतलेलो लोक. आमी असलो तसलो न्ही, आमी क्रिस्तवां. वी हॅव आयडेंटिटी, वी हॅव ऑथॉरिटी. मागीर मुखार काळोखांत आपला विचित्र उसवडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयजय. कोणाची कृत्यां गाजयजय? कोणाची? देवाची. आनी कोणाची न्हय? सैतानाची न्हय. रिमेंबर, देवाची कृत्यां तुमी गाजयजय म्हणून. मागीर आदी तुमी एक परजा न्हय आसल्यात, पूण आतां तुमी कोणाची परजा जाल्यात? कोण सकट देवाची परजा? हात वयर करा. एक हात न्ही, दोनी हात. सैताना कितें ना गोण्णी ना. ओके, आदी तुमी परजा, आतां तुमी देवाची परजा जाल्यार आदी तुमी काकूळ तूं जोडूंक नातली, पूण आतां तुमकां गॉड wants you to glorify him. देवाक महिमा दिया, सैतानाक न्हय. देखून देव आमकां पदवी दिता. आतां मातशें आमी मार्क chapter 16, 17, 18. हांव तुमकां एकच पदवी हांव सांगता. ही पदवी तुमी सकडांनी आसतावन शिकोवन वापरचें. बरें करून वापरा. हांगा मात्र न्ही, घरा गेल्या उपरांत वापरा. तुमचीं घरां, तुमचीं कुटुंबां सगळीं नितळ जातलीं. तुमचें मकान जायत गी. आनी तुमी पळयता देवाचें राज तुमचें थंय तुमच्या घरान, तुमच्या कुटुंबान जारी जाता. वाळा नातलीं, बेसां वळटलीं. तुमी वापरल्यार, तुमी सतमानल्यार. सो फर्स्ट वन कितें म्हणटा पळया, ती आज शिसांक मात न्ही, आज आमकां लागू जाता. आमी देवाची परजा, तूं आनी हांव जेजूचो शीस पटला उदार. We believe in Jesus. So हांगासर पळया, सतमंतला कसल्यांची पदवी. म्हजे नांवी देंवसार सोडयतले. फर्स्ट पदवी देंवसार सोडया. खंय आसा देंवसार? खंयचे देंवसार? तुमकां काल हांवें होमवर्क दिल्लें. कोणी केलां हांगी? होमवर्क म्हळ्यार काल ब्रेकी टायमार बरया म्हणलें. म्हजे नांवी देंवसार सोडयतात. आतां देंवसार म्हळ्यार कालें, देंवसार म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटात स्ट्रॉंगहोल्ड्स. सैतानाच्यो फोटी आसा तर भायर घाला. खंयचे फोटी? थोड्यां थंय घाले आसा बे आसा. सैतानाची 7 शिंगां खंय, 7 कार्डिनल सिन्स. खंयचे ती? फर्स्ट वन हांकार, प्रायड. हांकार आसा जाल्यार. नेक्स्ट राग. राग आसा गी? क्रिस्तांवां थंय राग आसा गी? राग आसा जाल्यार तुमचे थंय राग दवरूनच आसा जाल्यार कितें जाता? तो रागाचो फायदो जोडटा सैतान. सो रागाक भायर घालुचे तुमी. सो हांकार, राग. मागीर मोसोर. खंयच्याय पिडेक वखद आसा खंय, पूण मोसराक मात्र मोसोर. मागीर तिसरें, चवथें, फोर्थ वन खंयचे? मोसोर. मागीर क्रोध, राग सेम. अहंकार, राग, मोसोर. मागीर पोटार्थपण. पोटार्थपण म्हळ्यार कालें चड खावचें. लेखावरतें चड खावचें बरें न्ही, भलायकेक बरें न्ही, पूण इल्लेशें म्हणटना खातना अर्दें पोट मात्र खायचें गे, फुल ना.
सिराकाच्या बुकान बरयलां कोण चड खातात पोटार पोना वरवीं जायतीं मेल्यान. Many have died. देखून पवित्र आत्मो एक फळ आसा सेल्फ कंट्रोल स्वदमन. जाय जाल्ले मात कवेत तुमकां थोड्यांक भलायकेक जायना हें खावन उजो वय गी. सो सगळें बायबलांत आसा बरयलां. सो हांव ते बुरा काडूंक जायना. बट आय एम गिवींग यू दीज आर स्ट्रॉंगहोल्ड्स. हे आमी मोडीचे. दीज आर पॅटर्न्स. थोडे बडे आमकां संवय जाल्या. आतां पाताक म्हळ्यार जेजू पाताक कंटाळटा खंडीत पूण आमकां पातकी म्हण लेखिना. देव केदाळ आहे पूण आमकां पातकाची संवय जाल्या जाल्यार डेंजरस. ती संवय उरल्यार ती संवयेचो फायदो जोडयेत. कोणें जोडयेत? देखून ताका भायर घालीचे. तसल्यो संवयो भायर घालीचे. हांकार भायर, राग भायर, मागीर मोसोर भायर, पोटार्थ पोन ग्लाटनी इंग्लिशान. मागीर स्वार्थ न्ही लास्ट इज कामातुराय. आज मोबायल चेक करीचे. मोबायलार खाले पळयचे भुरग्यांक स्पेशली यूथ एंड टुडे माध्यमां न्ही टीव्हीर कालें पळयता. कसली मेसेज कसली फिल्मां. आज देखून हांवें रेतीरेन एक म्हणचें आमची मोबायलां आमी बेंजार करीचे की ना. तुमी सकट नितळ केलां. मोबायल नितळ केलां सॅनिटायझर घालीचे. हय मोबायल इतले मेळना खंय. कित्याक म्हळ्यार सगळो 24 hours हातांत आसचें घालें. यू जस्ट थिंक. आज थोड्यांक मोबायल एक 2-3 वरां सोडून दवरून येवंक जायना. हांव हाडना हांगासर पळय म्हजे कडेन ना. म्हजे कडेन कोंत मात्र खंय गरज पडल्यार तेर्स करता. फूल डे गरजेक मात. आतां हांव एक 9 to 5 म्हाका एमर्जन्सी ना. काल एमर्जन्सी म्हजो पप्पा मागीर येवन आसा म्हणल्यार हांवें वचून एक खबर काडची कसो हांव. तें गरज एमर्जन्सी ओके. पूण तशें म्हणून मोगाळ बाबा तुजें मोबायल तूं इतलें न्ही खालें घालें तूं पळयताय तें करताय. हे तुजें घर मेळयताय. खंयचें घर मेळयताय? Your body is a temple of God. तुझे मंदिर मेळटा. You are a house of God. तूं देवाचें मंदिर नेनांगी. तुजे थंय देवाचो आत्मो काम करता. You have the presence of God. पूण तूं कितें खाताय गरज. दोळ्यांनी कितें खाण खाताय. कानांनी कितें आयकताय. जिबेन कितें रूस धरताय. 5 senses. मोगाळ भवानी म्हणी these senses भायर कितें आसा पळय तें भितर आसा खंय तें आत्म्याक आसा लागता. तूं कितें खाण खाताय तें आत्मो एकच नितळ दवरता वा मेळयता. देखून जेजू आमची कुडी आमचे आत्मे नितळ करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी जेजू थंय एक जाय जाल्यार तुजे सेन्सेस शूड बी क्लेन्स्ड. तुजे दोळे तुजे कान तुजे सायट न्हय कितें आसा पळयलाय मेळ्ळें भितर वेलाय. जेजून म्हळें दोळो कुडीचो दिवो आसले बरी पूण दोळेच काळोख जालो जाल्यार टेरेबल इज द डार्कनेस. जेजून म्हळां पांजलान न्हय बरयलां. मॅथ्यू chapter 6:22 पळया. मॅथ्यू 6:22. माथ्यू वांजेला वर्स 20 आनी 2 वळ. देखून मोगाळ भवानी म्हणी तुमचे मोबायलाक मोबायलाचो जागो दिया. मोबायलाक देवाचो जागो दिनाकात. मोबायल आज नितळ करा नाजाल्यार फाल्यां हाडा हांगासर आमी बेंजार करया. तुमची मोबायलां पुरा मुखार दवरा थंयसर खंय दवरची नाका. वी वील ब्लेसड. आमी मागया मोबायलाय नितळ करया. बायलान मात न्ही भितरलें हारलें पुरा कितें नाका जाल्लें पुरो डिलीट कर. हार हांगासर दवरा. मेक अ डिसिशन. ह्या मोबायलाक हांव ताका जाय ताका जासो जागो दिता. मागण्या वेळा हांव वापरना. आज कुटुंबान मागणें ना. कित्याक आज कुटुंबांत जेवण ना सांगता. कित्याक जेवतना मोबायल इल्लेशें पयस दवर. मागतना पयस दवर. गरजेक वापर.
आनी अशें मोबायलाचो सोजागो देवाक तो सोजागो दिलो जाल्यार देखून जेजून म्हळें कोणायकी दोग दनयाची साखरी करूंक जायना. जेजूच्या काळार भोवशे मोबायल नासलें आहलें जाल्यार तो म्हणटा आहलो खंडीत न्हय गे. देखून वी हॅव टू बी केअरफूल. आमी देवाची भुरगीं, आमी देवाच्या राजाची सैताना कितें दिवंक जायना. देखून जेजू आमकां अधिकार दिता, पदवी दिता. म्हजे आमी देवसार सोडयतात, देवसाराक भायर घाला. हे देवसार हांकार, राग, मोसोर, पोडार्थपण आनी कामातुराय, लस्ट 5 जाले आनी 2 आसा. खंयचे आनी एक आळसाय. हे मस्तू जाणां कडेन आसा काले न्हय. आळसाय न्हय गे. आळसाय म्हळ्यार सकाळीं उठना, सुडसुडीत नान न्हय गे. उठनान बेग्गी उठना, वेळार उठनान, वेळार उठचे. सुडसुडीत तरान आसाचे, सुडसुडीत तरान काम करचें. मागणें करतना बरें करून करीचें. सक्कड करतना बरें करून करतात. खंय गी पार्टेक वचोंक जाय जाल्यार बरें करून न्हेसून येतात. मागणें करतना बरें करून न्हेसून येया. जेजूक मेळोंक येतना बरें करून येया. मागण्याक येतना बरें करून उडोवन उडोवन येया. न्हय मिसाक येतना उडोवन उडोवन येयचे. तूं यू सी आज मिसाक येतना, मागण्याक येतना ना, संतोश ना. गॉड वॉन्ट्स यू टू बी हॅपी, रिजॉयस. आनी हो संतोष खाली पवित्र आत्मा दिता. देवाचें रास कालें. रोमन्स चॅप्टर 14:27 वाचा. खंय म्हणटा रोमन्स 14:20 रोमन्स 14:17 17 ओळ. देवाचें राज पळया. देवाचें रास रोमन्स 14:17 कालें बरयलां. देवाचें रास खावच्यान पियेवच्यान आडापून ना. वाचा पळया मागीर खंयच्यान आसा. नीत, समाधान, पवित्र आत्मा दिता तो. You see 3 things. नीत, समाधान, पवित्र आत्मा दिता तो संतोष. Find joy in the Lord. समयां संतोष पावा. आनी एक कीर्तन आसा Psalm 37:4. कीर्तन 37:4 देवाचे उतर म्हणटा देवा थंय संतोष पावा. तुमच्या काळजाचे अत्रेक देव दिता. Find delight in the Lord. He will fulfill the desires of your heart. तुमी जाणान गी तुमी देवा थंय जियेतना मगाळ पावा आनी म्हणी देव तुमची स्वप्नां जारी करता. He takes care of your detail. स्वप्नां जारी करता. तुका एक स्वप्न आसा दवर. He will fulfill the desires of your heart. देव आमकां कांय उणें करना. देखून देवा थंय तुमी तुमचें जिवीत बांदून हाडा. सैतानाक भायर घाला. सैतानाक भायर घालचें. 1 by 1 आउट. राग गेलो, हांकार, मोसोर, आबलेस, कामातुराय, आळसाय आनी पोटार्थपण. आनी एक आसा आमी तें आबलेस. आबलेस म्हळ्यार घालें कोंकणीन आबलेस म्हणटात. आब स्वार्थ म्हणटात. इंग्लिशान म्हणटात ग्रीड. ग्रीड वय गी. ग्रीड इज बॅड. आमकां जायचे न्हेसोंक पांगरोंक आसल्यार दादोशी कोण ग्रेस्त जावंक आशेतात. न्ही 1 Timothy chapter 6 तिमोथीचें पयलें पत्र 7वी वळतान काडा. 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 देवाचें उतर म्हणटा आमकां साम तिमोथी मुखार. साम पावल तिमोथी बरोवन काल बरयता 1 Timothy chapter 6, 7, 8, 9, 10 कितें बरयलां. आमी संवसारी येतना कांय हाडून येवना. तुमी काल हाडून आयल्यात गी. कोणी आज जल्मतना मोबायल म्हणी हाडून आयल्यात गी. ते एडवर्टायजमेंट मात्र. आज भुरगे जल्मतना काल हाडनात काय ते बेस्ट. दॅट्स ऑल नो. बट असली शिकोन 1 Timothy chapter 6 6 स्वर 7वी वळतान काडा. 6 स्वर कितें बरयलां. दिस इज chapter 4 6 7 8 9 10 पळया. आमी संवसार येत आसतना कांय घेवन येवना. संवसार सोन वेतनाय कांय व्हरूंक शकना. मागीर मुखार तर खावंकू जेवंकू न्हेसोंक पांगरोंक आसा जाल्यार आमी तितलें पुरो मू. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक आसा गी. देवान तुमकां कांय उणें केलां गी. केलां गी. देवा थंय जियेतल्यांक देव उणें करता गी. बरोवन वमतुच्या मापान दिता. पूण तें कशें वापरताय तें तुका सोडुल्लें. तुज्या गरजेक आनी उरलें रावंक वांटूंक न्ही. 10 एक वांटो दी. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांगा घालें बरें म्हळ्यार खावंक जेवंक न्हेसोंक आनी ग्रेस्त जावंक आशिल्लें ताळण्यांक, पासांक, पिश्या, लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक
सांपडतात. मागीर मुखार मुखार कित्याक दुडवो सो मोग सोर वायटचे मोळ. ही आशा धरलेले थोडे सक्कडनी ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेतान पयसन गेल्यात. मागीर आपली काळजां साबार कश्टां दुखान तांणी शिदून घेतल्यात. आज पळया गे तांची काळजां मना शिनल्यान. There is a lot of pain, burden. देवना देखून मोगाळ बाबा आनी म्हणी ही आशा ना चड आशा लेखावरती करची नाका. नेसोंग पांगरोंग घालला दादोश कांग पुरो. देखून हे सगळे देवसार भायर घाला. देखून तुमी ह्या सोदून काडा आमचे थंय आनी एक लाख पळयनाकात. कोणायची जडती करनाकात. आमी आमची जडती करून पळया. आमचे थंय कसले काले आसात, पागोर आसात, स्ट्रॉंगहोल्ड्स फोटी आसात देवसराचे संवसाराचे. आनी हे कडेन आमी वाचता 2 Corinthians chapter 10 3 to 5. हे गर्स ब्रेक एवरी स्ट्रॉंगहोल्ड. सगळे देवसराच्यो फोटी ते पागोर कितें उबारल्यात पळय गर्विश्ट पागोर देवाच्या समजुने विरोध आमी अस्कस सैमान जियेता ते करें. पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आमी झुजाना. मागीर मुखार वास मुखार आमच्या झुजाची हातेरा रक्ता मासाची न्हय बगार दैवीक सगत आसून कोटी बुरुजां नास करूंक सकता तेच चली म्हळ्यार कोटी बुरुजां. मागीर सगळी वितर्कां आमी नास करून उडयता. मागीर मुखार देवाच्या समजुने विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर आमी कोस्ट लावन घालता. आमचे थंय देवाच्या समजुने विरोध उबारलेले पागोर आसात गी आसात. बी केअरफूल. आनी ती संवय जाल्यार संवय हो मोडीचे. मस्त संवय जाल्या थोड्यांक एक संवय आसा च्या पिवोवची संवय खंयची. आनी ती म्हणटात तुमी आयकलां गी च्या पियेना जाल्यार फादर जाता तकली पडटा म्हणून. ते खंय आसा तकलेंत आसा. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भवान म्हणे हांव आज सकाळीं च्या पिवना. कित्याक म्हाका च्या पिवची संवय करूंक नाका. सिंपल. थोडेपणी एक जेवण हांव जेविना कित्याक म्हाका भूक काले म्हणून कळजे. वॉक इन फेथ. हेंच जाय म्हणून ना. वी एडजस्ट. सो थोड्यांक थोडी संवय जाल्या आज थोडेपणी हांवें म्हणचे तुमी जाल्यार एडजस्ट करतात न्ही. पाद्रा सिस्टरां इल्लें एडजस्ट करूंक कश्ट. थोड्या सिस्टरांक पुरो हेचें तांकां आमच्या रितीर मंदिराक आपोवचें सिस्टरांक तांकां वनो घालनासतना चलोवंक जाय भितर जायचे भायर. तितली संवय जाल्या की हे जाल्यार अशें जाता काय कोण आहे म्हळें. दॅट्स हाव यू बिलीव. संवय जाल्या मस्त संवयो आमी वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम सेट पॅटर्न्स. उडासोरा मस्त पागोर आसात मस्त. आनी तेय असले पागोर आसून नजो देवाच्या समजुने विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर स्ट्रॉंगहोल्ड्स सैतानाच्यो फोडी ते आसा जाल्यार पागोर आमी कोस लावन घालता. मनशाची सगळी कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी कालगडता. हे उतर कोंकणींत अशें बरयलां इंग्लिशान बरयलां टेक एवरी थॉट कॅप्टीव टू क्रायस्ट. टेक एवरी थॉट कॅप्टीव टू ओबे क्रायस्ट. देवाक खाल करा जेसूक खाल करा. खंयची न्ही चिंता. देखून हांवें म्हळें आमचें चिंता बदलल्या करीत आमकां दुसरें कांय बदलूंक जायना. चेंज युअर मायंड. चिन्नां बदलुया पात येया. देखून जेजू पयली पदवी दिता मुशेन आमी देवसार भायर चलाचे. देवसार हे सगळे व्हडले ते देवसाराचे हातेरांकय. सो संवय आसा जाल्यार भायर घाला. हे भायर घालचे आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां हे भायर पडल्यार अहंकार गर्व काले आसूं मसोर आबलेस कामातुराय आळसाय पोटारपण 7 कार्डिनल सिन्स संवयींची पातकां आसा तर हॅबिच्युअल सिन्स पुट देम आउट. एक दुसरें आनी एक हांव तुमकां मुखार वयचे पयले आनी एक विशय हांव सांगता. वी आर गोइंग टू ब्रेक. आज दनपरां आराधना देवूर आमी मागता काडटा
तुम्ही समजचे तुम्ही देवाक समर्पण करचे कुमसार जावंक आसतलें हांगासर न्ही जाल्यार मुखार कुमसार जावीत डोंट वरी सेकंड वन इज कर्सस थोडीं जाणां शिराप कान घेवन जियेतात शिराप काडा मस्तू जाणां क्रिस्तवा आमी शिराप कान घेवन जियेला तुम्ही शिरापान जियेतात गी यू डिसायड शिराप आसात गी काय म्हणटात शिराप आसात गी ना जर शिराप आसा जाल्यार ते खंय जावन आयले जेजून शिराप काडले वय गी Galatians 3:13 Galatकारांचे 3:13 वळ पळया कितलें देवाचें उदर तुमकां मेळटा न्ही बरया शिका वाचा समजा जेजून कितलें आमचे खातीर केलां कितें सकट आमकां दायज संपत दिल्या आनी आमकां पदवी दिल्या ताच्या नांवांनी सगळें भायर घालयेत सो आतां शिराप आल्यार सगळे काडयेत कितें बरयलां थंय सर Galatians 3:13 आमचे पासून वाचा पळया आमचे पासून शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यान यू सी नियमशास्त्र म्हळ्यार गालें पोरण्या तेस्तामेंतांत मस्तू शिराप म्हूण सांगल्यात वय गी थोडीं जाणां पोरनो तेस्तामेंत वाचून फादर शिराप आसा म्हणटात कित्याक कोताय आमी देवाक जेजूक लागीं सरतना पोरण्या तेस्तामेंताचे ग्लास घालून लागीं सरता पोरण्या तेस्तामेंता प्रकार जेजूक लागीं सरनाकात कित्याक जेजू आयल्या उपरांत ताणें नवो सल्लो न्यू कावनेंट देखून आमी नव्या सल्ल्याची आमी ताची परजा सोडयलेली परजा शिरापी काडलेली परजा देखून आमी शिरापान जियोंक ना जेजून म्हळ्यार नियमशास्त्र शिरापांतली सोडयल्यान पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कुर्सार उमकडलेलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावं मागीर मुखार मुखार घालून बरयलां शिराप पडलेलो आसा देखून क्रिस्त जेजू मरेपा अब्राहम दिल्लो आश्व हेर जातीच्या देवाचे ओके आसून कुर्सार पडलेलो शिरापलेलो जावन जेजून शिराप असो कुरीस बेसांवान बदल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू मेल्या उपरांत थंयसर मागीर तो कुरीसी शिराप असो जावन आसलो जेजूच्या काळार खुणी घरांक वा हेरांक कुरीस दिताले कुर्सायलेले हर एकले शिराप घालताले पूण जेजू मात्र कुर्साक चडल्या उपरांत तो कुरीस शिराप असो बेसांव असो जावन बदिल्लो आनी ताणें कुर्सार जावन शिराप घालूनात बेसांवांत दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आतां आमी शिरापान जियोन जो तुमकां कोणायकी शिराप आसा जाल्यार आज काडा एक शिराप आमी आमचेर घालता तुमी घाल्यात गी काल हांवें तुमकां एक उतर सांगलें म्हाका गुतना तुमी आयकलां गी ना थोड्यांनी सैतनाक कॉन्ट्रॅक्ट करून जालां सैतना कडेन तें कॉन्ट्रॅक्ट आज काडीचें कशें कोत्ताय कशें म्हळ्यार अशें तुमी तुमचेरच शिराप मागल्यात तर आज जेजूच्या नांवान शिराप काडा कसले शिराप एक शिराप आसात आमी आमचेर मागचे म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटा ताका सेल्फ प्रोक्लेम्ड कर्सेस म्हळ्यार तुमकां राग आयल्यार विराराय जाली जाल्यार सोसूंक तांकां नातल्या वेळार तुमी म्हळा हांवें मेल्यार बरें आसलें तुमी म्हळा गे तर सैतान ब्लँक पेपर हाडून आयलो तुजे कडेन आनी तुवें कालें म्हळें पळय तें स्टेटमेंट बरयलें सायन काडून घेवन गेलो आनी आतां जेजू मुखार वचून म्हणटा तुवें बेसांव घालूंक जायना कित्याक ताणें शिराप मागला ही विल एक्झिक्यूट द प्लॅन हें ताचें येवजन सैतान कोणायकी बरें करना पूण जेजू मात्र कोणायकी सोडना जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरो न्हू देखून तुमी कोणाची पार्थ कान घेतात सैतानाची की जेजूची जेजून शिराप काडल्यात पूण सैतान सोडिना देखून तुमी तुमच्या भलायके विरोध वा तुमच्या बेसां विरोध कितेंय उलयला जाल्यार इट इज ऑन द वे तुमी एक फावटी उलयल्लें उतर काडूंक जायना मोतीन येतात मोतीन मस्तू संगती येतात मोतीन आनी एकला विरोध म्हाका अशें करया तशें करया म्हूण येता मोतीन आयिल्लें सक्कट तुवें सांगिचें म्हणून ना
मोतींतलें सैतानाक गोत्तू ना पूण तुवें सांगतना ताका आयकता. देखून जेजून कितें म्हळें पळया, म्हजें उतर न्ही, यू हॅव टू रीड द वर्ड. मातेवस वंजलावसर 12:30-30-7 देखून तुमी तुमची जीब सांबाळा, उतरां सांबाळा, खंयचेंय उतार वापरी नाका जे देवाक महिमा दिना, देवाच्या समजुने विरोध आसा, वापर नाका. देखून आमी म्हळें देवाच्या समजुने विरोध आसले काल ते गर्विश्ट पागोर खोस लावन घालीचे. तुमी आज खोस लावन घालीचे आनी केदळायत आसलें उतर वापर नाका. देखून आज थोडी जाणां म्हणटात फादर हांव कित्याक बरो जायना, म्हजी पिडा कित्याक बरें जायना. देर इज ए कॉन्ट्रॅक्ट. तुवें कॉन्ट्रॅक्ट मोडिना जाल्यार पिडा बरी जायना. देखून आतां कितें म्हणटा पळय देवान, देखून आतां हांव वाचता कितें म्हळ्यार 12:36 न्ही मॅथ्यू 12:12 30 आनी 7 वाचा हांगासर पळया. हांव कांय म्हणना, हें पुरो देवाचें उतर म्हजें न्ही. आमी बरें करून समजोचें. थोड्यांक शिराप काडूंक गोत्तू ना, घालूंक मात्र गोत्तात. काडीचे घाल्ले आसा जाल्यार काडा, पूण घालूं ना तर बरें. एक सवाल तुमकां विचारता, कितल्या जाणांनी तुमी शिराप घालूं ना हात वयर करा. आतां हात वयर करा, कितल्या जाणांनी घालूं ना. तुमचेर मात न्ही, हेरांचेर कोणाचेर घालूं ना. मग ओके, एक थोडे मणी आसा, ओके लेट्स से 10 जाणां आसात. बट आय एम गोइंग टू टेल यू, आतां हांव सांगता आनी पुरो सांगल्या उपरांत पळया तुमी घाल्यात गिना आनी म्हणून. हांवें घाल्लो आसा, हांव काय न्ही, हांवें घाल्यात एक पवटी. हांव सांगता आय वील टेल यू. पूण आतां हांगासर पळया हे शिराप कारण देखून न्ही 12:36 30 आनी 30 आनी 7 36 ते 26 थंयसर वाचा. जेजू काल म्हणटा पळया, जेजूचें उतर. जेजू म्हणालो देखून हांव तुमकां सांगता मनशांनी उलयलेल्या उपकाराक पडनातल्या हर एका उतराचें लेख जडतेच्या दिसा दिवंक आसा. केअरलेस वर्ड. देखून तुमी उपकाराक पडनातले उतरां वापरल्यांगी. थोड्यांनी राग येतना म्हजे म्हणजे हांवें मेल्यार बरें आहलें. थोड्यांनी पिडा मागोवन काण घेवची मगाळ भवानी बनी, म्हाका अशें जाल्यार बरें आहलें, तशें जाल्यार ही पिडा आयिल्ली जाल्यार बरें आहलें. यू सी तेका तुका पिडा येता. देखून उपकारा पडनातलें उतर वापरी नाका. मोतीन आयल्यार येवडनी इल्लेशें पवित्र आत्म्याक माग, जेजू म्हाका कृपा दी, जायना म्हाका कृपा दी. ही विल गिव यू ग्रेस. म्हाका हें प्लॅन नाका, सैतानाचें योजन म्हाका नाका. हांव देवाचें योजन कान घेता. हांव देवाचो भुरगो, म्हाका देवान पदवी दिल्या. सो आय विल यूज माय ऑथॉरिटी. सैतानाक भायर घालता. सो आय वॉक इन ब्लेसिंग. देखून देवाच्या योजनांत रावा. देवाच्या योजना शिवाय सैतानाचें योजन कान घेनाका. डोंट टेक द प्लॅन ऑफ सैतन. देखून असलें ऑपॉर्च्युनिटी. आनी थोड्यांनी तांचेर मात न्ही, तांच्या बेसाचेर शिराप घाल्यात. कोणे बेसाचेर काजार जाल्ली म्हणटात. काले म्हणटात गोवाक म्हणचें तूं म्हाका काल्याक मेळ्ळो को ना, तूं मेळ्ळ्या उपरांत हांव अशें जाल्या म्हणा गे. तुमच्या गोवा विरोध काले सांगलां गे तुमी. गोवा न्ही तुमकां घाले म्हणा गे. तूं म्हाका काल्याक मेळ्ळें, हांव खंय कोडा कडेन बरें करना. हांगासर सहार न्ही खंय अंधेरी म्हणी आसची आली खंयचें हांगा बरें मिरा रोड तुशेन वा खंय म्हणी 2 दीस आज तुका मेळ्ळ्या उपरांत हांव अशें मगाळ भवानी म्हणी आलतारी म्हाका येवन आमी म्हळें आमी बासली सुखान तशें दुखान पिडेन तशें घरा वचून तुज्या बायले घोवाक तुवें मारूंक जायना. तुवें जर तर हात उबारलोय तूं देवाच्या योजनांतल्यान भायर गेलोय. मागीर सैतान तुजें थंय काम करता. सगळें देवाचें योजन. तुजो बेस देवाचें योजन. यू नो युअर मॅरेज इज ए प्लॅन ऑफ गॉड. देवान जोडिलां तें मनीस. कितलें बरें करून तुमकां गोत्ता. पूण तुमी अशें करतना खंय गेल्यार कोणाचें योजन खाण गेलें. देखून देवाचें योजन सुन आनी एकल्याचें योजन खाण घे नाका. राग आयल्यार व्हडणी, इल्लें सोडून जाल्यार व्हडणी सोमा करया. देवाच्या आदारान कृपेन सोमा जाता.
जाय जाल्यार इल्लें कावन्सिलींग कर, नो प्रॉब्लेम, टेक हेल्प, नो प्रॉब्लेम. पूण सैतना किडें दिनाका, तुज्या बेसान दिनाका, तशे विरोध कांय उलयनाका, बेसा विरोध उलयनाका. हांव कित्याक आजार जालो, म्हाका काल्याक तूं जल्मलय. थोडे फावटी आमी भुरग्यांक म्हणटा तूं काल्याक जल्मलय, तूं जल्मानातलें जाल्यार, तूं जल्मानातलो जाल्यार बरें आसलें जालें. नेंगे अशें तशें भुरग्यां विरोध मोगाळ भवान बीन आमी उलयल्या आनी त्या भुरग्यांचें जिवीत आज पाड जालां जावंक पुरो. बिकॉज यू हॅव नॉट ब्लेस्ड देम. देखून तुमी आज तुमचो बेस तुमी आज तुमच्या बेसाचेर आज बेसांव मागिजे. आजारान आमी करया. हांवें पाद्राप जावन सांगूंक जायना हांव कित्याक पाद्राप जालो. एवरी मॉर्निंग आय गेट अप, हांव म्हणटा फादर थँक्यू, म्हाका एक यासाक केल्ल्याक. हांव तुका अर्गां दिता. यू सी, कन्फर्म युअर इलेक्शन डेली. देवाचो तर म्हणटा तुमचे बेसाचेर बेसांव मागा डेली. कितले जाणां तुमी तुमच्या बेसाचेर डेली बेसांव मागतात? यू आर नॉट ब्लेसिंग युअर मॅरेज. आज जावन तुमच्या बेसाचेर बेसांव मागा, जेजूच्या नांवान मागा. आज जावन तुमच्या भुरग्यांचेर बेसांव मागा. भुरग्यांचेर बेसांव मागोवंक एक बरें बेसांव आसा, गोत्ता की तुमकां? कितलीं जाणां तुमी तुमच्या भुरग्यांचेर बेसांव मागता? आज भुरग्यांक एक बरो एक कायदो आसा, उपादेश आसा. आवय बापायक वडिलांक खंयचो उपादेश आसा? तुमच्या भुरग्यांक चिडायनाका मात न्ही. तुमच्या भुरग्यांक शिराप मागिनाकात प्लीज. तुमच्या भुरग्यांक बेसांव मागा. बिकॉज आमी वडिलां, हांव एक आसा, तुमी वडिलां, कोण देवाच्या जाग्यार आसात तांणी बेसांव मागिजे. एक भुरगो, हांव तुमकां एक साक्ष दितां. एकलो चेडो सेमिनरीक भरती जालो. सेमिनरी 2 वर्सां 10वी जावन. यू नो, यू वॉन्ट युअर चिल्ड्रन टू बी, न्ही तुमकां भुरग्यांनी पाद्राप जायचे, सिस्टरां जायचे, तुमी मागतात गी ना? तुमची भुरगीं जायचे म्हूण मागतात गी? वा, शेजारचीं जावन दी. नो, आमची भुरगीं जावन दी. नो, सेंड देम. कोणाय कितें देवाचें आपोवणें आसा, प्रेरण दिया, उत्तेजन दिया, मागा. आनी तांचे खातीर एक पडी सेमिनरीक सर्वल्या उपरांत मागणें रावय नाका. कित्याक एक भुरगो, ह्या एक भुरगें सेमिनरी कॉन्व्हेंटाक गेल्या उपरांत सैतान इतलें झुजता ताका भायर हाडिचें म्हणून. इज फायटिंग. पाद्राप याजाक जावन नजो म्हणून. देखून आमी केदाळाय पाद्रापां विरोध, याजाकां विरोध उलोवन नजो. डोंट एवर स्पीक. तुमी उलयल्यात गी? आज सांगा पवित्र सभे विरोध, पाद्रापा विरोध उलयनाकात. कित्याक तांकां डिफेंड करूंक कोणी ना. पूण एकलो आसा तांकां डिफेंड करचो. कोण करता? देखून देवाचें उतर म्हणटा साम 105:15 वाचा, म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाका, म्हज्या प्रावाद्यांक बाधा करनाका. डोंट टच माय अनॉइंटेड वन. कित्याक तूं जर तर पाद्रापां विरोध उलयलोय, ह्या तांचे विरोध कितेंय तुवें सांगलें, कितेंय केलें जाल्यार तें बेसता. देखून थोड्यांनी म्हणचें फादर, ती देवण येवची बातकां खंयची वानीसन. देखून मोगाळ भवान म्हणी म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाका, म्हज्या प्रावाद्यांक कसलेय कालें करनाका, वायट करिनाका. दे आर माय. ताणें विंसला, तांचे खातीर ताणें मात्र समागर कालें करियेत, झडती करियेत. ताणें पाद्रापांची झडती करियेत, ताणें विंसलेल्यांची झडती करियेत. आनी आमची झडती दोडती जाता. पूण दुसऱ्यांक कोण आयकना, आमकांय ना, तुकाय ना, म्हाकाय ना, अधिकार ना. आमी कितें करियेत? कोणीय पाद्राप चुकोवन गेल्यार, कोणीय कालें तांचे खातीर मागयेत. एक नामान बरें म्हणयेत गे. प्लीज प्रे. आज सोनी गर्ज माते खातीर मागा, पाद्रापां खातीर मागा. कालेंय इल्लेशें सोडून जालें, आमी केदाळे उलयलें जाल्यार तें तक्षण एक नामान बरी म्हणा. प्लीज प्रे. वी कॅन सेव आवर चर्च. आमीच उलयल्यार बायलो लोक कशेंय उलयता, पूण आमीच विंसलेलो लोक आमकां समजून आसा. वी आर इन द लायट. देवाचें राजन आसा आमी. लेट्स नॉट टच.
आमी मागया देखून हांवें म्हणचें आमी शिराप मागोन कान घेवचे नाकात खंयचेय नाका आमी आमचेच आमचेर बेसांव न्ही आमी कान घेवया मागया बेसांव मागया आमचेर मात आमच्या बेसाचेर भुरग्यांचेर हांवें म्हणलें एकलो चेडो सेमिनरीक सरवलो 2 वर्सां PUC करनालो सेमिनरींत 10,000 रुपये चोरी जाली चोरी सो थेफ्ट 10,000 चोरले म्हणून सगळ्यांनी हाका तूं चोर तें हें केलें ताणें चोरूं ना ही डीड नॉट स्टील पूण ताका चोर केलो 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 आनी अकरेक पाद्रापान ताका सेमिनरीच्या वडिलान सेमिनर धाडून काडलो घरा धाडलो घरा धाडच्या पयलें आवयक कळयलें तुज्या पुता घरा धाडटा आनी ताका सेमिनरी ना ताणें चोरला तो चोर तितलें म्हणलें जाल्यार इवण्णी हारलें मागीर तो खंय गेल्यारय बरकात जायना ही विल नेवर कम अप खंय गेल्यारय बरकात जायना आनी हें सांगून ताका हें सांगून धाडलो घरा वयतना आवय राखून हाडली हो पूत वता सेमिनरींत हांवें ताका काडला घरा धाडला आनी तो येतना ताणें आवयनी जर तर आवयक देवाची समजणी आसली जाल्यार हू इज गॉड देव कोण देव कोणायकी शिराप दिना आनी आमी देवा ते आसतना आमी शिराप काडये जर आवयक कळीत आसलें तर आवयन ताका कुमो करयत आहली पुताक पूण ती म्हणाली पुता पाद्रा वचो शिराप कान घेवन आयलाय रे आनी उपरांत वो चेडो शिकता कश्टांनी शिकलो शिकोवन मागीर दुबय गेलो की बायला गांवाक आतां ती काम मेळना काम मेळ्ळ्यारय 2-3 म्हयने चुकता आनी आतां कितें जालां ताका ताच्या मतींत एक व्हडलो देंवसार आयला आरे पाद्रा पासून शिराप कांय म्हाका मंगळ भवान मी देखून हांवें तुमकां म्हळें दीज आर स्ट्रॉंग होल्ड्स तुमच्या मतीन कोणेंय कालें सांगलें तें तुमी कान गेलां जाल्यार therefore we are not blessed देखून आज थोड्या जाणांक काम मेळना थोड्या जाणांक सैरीक जायना एकच तुज्या मतींत आसा ना जाल्यार तुवें कोणायचो शिराप कान गेलाय देखून आमी आमचे शिराप घाल्या जाल्यार काडया पयले तुज्या जिवितांत आउट कोणाक भायर घालचें म्हजें नांव देंवसार देंवसार सोडयलें सगळें देंवसाराचें कितें आसा काडा तसलें चिंताप काडा तसलें कितेंय भें आसा तसलें कितेंय कॉन्ट्रॅक्ट केलां काड दीज आर स्ट्रॉंग होल्ड्स भायर घाल आनी दुसरें आमी आमचे शिराप घाल्ले मात्र न्ही मोगाळ भावा आनी भयणी हेरांनी आमचेर शिराप घाल्ले आसा जाल्यार ह्या चेड्याक तशेंच पाद्राबानगी आनी आवयन अशें सांगून उपरांत एक दीस तो म्हाका मेळटना हांवें ताका म्हळें भावा हो शिराप तुवें घालूं नाय पूण तुवें तांणी घाल्लो शिराप तुवें कान गेलाय ताका तुवें वाट करून दिलाय ह्या शिरापाक नेंगी तुवेंच वाट करून दिलाय तुवें काडीचें त्या पाद्राबाक आनी तुज्या मम्मीक तुवें जेजूच्या नांवान बक्षिचें जेजूच्या नांवान शिराप काडीचें तुका बरें काम मेळटा आनी तुजो फुडार देव आशिर्वादीत करता आनी उपरांत रितीर जावन की कावन्सिलींग करून मागोवन गेलो ताका बरें काम मेळ्ळें बरो आसा देखून हांवें तुमकां विचारलें तुमी शिरापान जियोवन आसात की लूक एट युअरसेल्फ तुमी तुमच्या बेस्तां विरोध कितेंय म्हळां गे तुमच्या उतरांनी तुमी जागृतकाय करूं ना गे आनी एक सगळो चॅप्टर आसा खंय जिबेची बंदोबस्त कर म्हणून वय गे खंयचो चॅप्टर जेम्स चॅप्टर 3 घरा वचून वाचा ह्या जिबेर तुवें शिराप आनी आशिर्वादां एकाच जिबेर कशें आसची देखून तुजी जीब वापर बरें करून देवाक ताच्या महिमे खातीर बेसांवां खातीर वापर शिरापा खातीर वापर नाका तुजेर घाल्ले शिराप आसा जाल्यार काड आनी एक हेरांनी सूख तीर्प दिल्यार काल करचें आतां पाद्राप थोडे बडी म्हणटात म्हणोंक बरो वा थोडे बडी टिचरां क्लासींत आनी म्हणटात खंय भुरग्यांचेर न्ही यू आर गूड फॉर नथींग तूं प्रेजनाक नाय तूं खंय गेल्यारय बरखास्त जायनाय तूं स्टुपीड तूं नॉन सेन्स हें बरो खंयचें बायबलांतलें न्ही जेजून म्हळें तुवें तुज्या भावाक आरे पिशा पेद्दा म्हळ्यार यमकोडाच्या उज्यान आसा जंय वय गी ना
तुज्या भावाक भयणीक तुवें तशें सांगूंक जायना. कित्याक केदाळ तूं देवा थंय जियेताय पळय, हेरांतय तूं देवाक पळयताय, वय की ना? यू विल सी गॉड इन अदर्स. तूं देवा थंय जियेतना हेरांतय देवाक पळयताय. तुज्या ह्या संवसारा हरियेक थंय तूं बरें पळयताय, देवाक महिमा दिताय. यू सी दॅट्स लायफ. तें जिवीत आनी देव हें करता. यू विल सी द प्रेझन्स ऑफ गॉड. सगळ्यांत तूं पवित्र आत्मा पळयता. यू विल सी. आनी तूं खंय वेताय पळय थंय पवित्र आत्मा येता. आनी तूं जर तर कोणायकी मेळ्ळ्यार ताचें थंय वायट आल्यारय ताचें काडयेत. तुवें पदवी वापरल्यार जाली, तुवें जेजूच्या नांवान बंदी केल्यार जालें. इट वील बी बाउंड. आनी तुजी मागणी कितली फळां जाल्या. देखून मोगाळ भवान बेनी आतां देवसार भायर घाल. दुसरी पदवी देव आमकां दिता. खंयची पदवी? दुसरी पदवी देव दिता. एक वाचन दे. नेक्स्ट मार्क 16, 17, 18. नव्या भासांनी तुमी उलयतल्या. तुमकां एक नवी भास मेळटा. लँग्वेज ऑफ द स्पिरिट. म्हळ्यार अर्ग होगळापाची तूं मागीर मागणें करूंक शिकताय. बरें कन्न. एक कोणी देवसार भायर गेले जाल्यार तुजें मागणें बरें जाता. तुजें वैयक्तीक मागणें, तुजो संबंद बरो जाता. कोणा थंय? देवा थंय. यू हॅव अ रिलेशनशीप. तुजें पर्सनल रिलेशनशीप बरें जाता देवा थंय. आनी तें दुसरी पदवी. आतां हांवें म्हळें शिराप आमचे काडल्यार पावना. हेरांनी सूख तीर्प दिलें जाल्यार एक दीस हांवें मोगाळ भवान मेरी आमच्या मंदिरांत एक रिती रावल्ली भुरग्यांची. 400 चिल्ड्रन, 400. आनी भुरगीं डॉमेट्रीन रावतालीं 4 दीस रेतीर. ह्या भुरग्यांक थंय इतलें एनर्जी आसा न्ही गे तांचे थंय. तांकां दवरूंकूच कश्ट. 4 दीस भुरग्यांची रेतीर सुरू जाता म्हणटना आमकां तकली पडापड सुरू जाता. ह्या 400-500 भुरग्यांक कशें सांबाळचें आमकां घरांत एका दोगांक सांबाळूंक जायना. जाता की कश्ट. पूण आतां 400-500 मस्त. आनी आमकां 2 दिसांनी राती हांवें न्हिदोवंक गेल्लो 12 वरार. हांकां पुरो न्हिदावन 12 वरार कोणा न्हिदोवंक गेलो. 2 वरार थोडे भुरगे येवन दार तापडतात. तांकां वता पदराप खंय रावतात म्हणून दार तापून राती म्हाका आपयतात. फादर ये. आनी एक पदराप 2 जाणांक आपयले. आतां ये हांगा सोडून जालां गालेंगी जालां आपयले. आनी आमी 2 वरार वचून तांकां विचारता भुरग्यांनो सांगा गालें जालें सांगा आतां प्लीज सांग. आनी जोर करून घट्ट राग येता आमकां. विराळ जालां. आनी सांगा म्हणटना 2 तावन 3 1 वर विचारलें कांय सांगिनात. आपूंकशें आपयलां पूण आतां विचारतना कांय सांगिनात. आनी तीं एकामेकाक प्रोटेक्ट करतात. वय की दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. आतां कालें करचें. आनी ह्या वेळार 1 वर अशें विचार करतना आनी अशें राग आनी आमकां राग आयला. तितल्यार हांवें एका चरक्याक म्हणलें तूं बरकास जायनाय. खंय गेल्यारय बरकास जायना. तुका फाल्यांच घरा धाडटा. पाद्रापाक सांगून तुमकां कोण बरो झगडलात पळय आज राती फाल्यां तुमकां रेतीरच ना पार्टी. तितल्यार आमकां अशें सांगून आनी त्या चेड्याक बरकास जायना म्हूण सांगून 3 वरार तांकां न्हिदोवंक वचोंक सांगलें. हांव म्हज्या रुमाक येतना देव म्हाका म्हणटा तुवें घालें म्हळें. हांवें बरकास जायना म्हळें. हांव होली स्पिरिट. तुवें घालें म्हळें. यू आर ए प्रिस्ट. तूं म्हजो मनीस. जेजू सॉरी हांव चुकलो. पूण हांवें जेजूक म्हळें म्हाका 3 वरां जालीं आतां न्हिदाचें. हांव आतां परत्यान वचून तांचे कडेन विचारल्यार जेजू कालें करचें सांग. जेजून सांगलें फाल्यां सकाळीं 9 वरार तूं शिकोवन दिवंक वताय. 9 वरार बॉक्सरा विशयन शिकोवन दिवच्या पयलें भुरग्यांक हाड. तांचे कडेन सूख माग आनी तांकां बेसाव माग. नेक्स्ट डे 9 वरार हांव स्टेजीक वेच्या पयलें सगळ्यांक कोण पुरो झगडलीं पळय तांकां हाडलें आनी तांकां हांवें म्हळें तुमकां घरा धाडिना. तुमी आनी 2 दीस रेतीर करा. काल राती हांव रागान उलयलां आनी ह्या चेड्याक हांवें बरकास जायना म्हळें हांव तें उतर काडटां. द नेम ऑफ जीसस आय ब्रेक. आनी तुका हांव बक्षितां आनी म्हाकाय बक्षी म्हणून तांचे कडेन बॉक्सांनी मागलें आनी एकामेका बॉक्सांनी मागोवन हांवें एक बेसांव दिवन मागणें करून तांकां धाडलें. नेक्स्ट डे मंगळ भवान म्हण ह्या भुरग्यांक म्हळ्या सॅटर्डे लास्ट डे
हांवें शर्मावार हो उल्लेख केलो ह्या भुरग्यांक हांवें मस्त देवाचें उतर दिलें पूण सगळें काल हें उरलां आमकां गोत्तू ना तांकां पूण काल राती 2 दिसां उपरांत राती कितें जालें तांच्या मतींत आसा देखून आतां तांकां त्या राती कितें जालें ताचे उपरांत आमी काल हें केलें हे तें जीणभर विसरचें ना खंडीत विसरनात देखून हे तांच्या मतींत आसतलें आनी भुरगीं बरें कर म्हाका पळयतलें आनी 4 दीस रेतीर जावन 400 चिल्ड्रन सगळ्यां घरा गेलीं पूण अकरेक हांव ऑफिसाक वता आसतना त्या हॉलांत हांव ऑफिसाक इल्लीशी वाट आसा 1-2-3 मिनटां लागता सो हांव थंय वतना ही झगडलेलीं भुरगीं त्या राती वचूनात ती तांचें बॅग कान घेवन लो येतात म्हाका मेळूंक लो हांवें चिंतलें ही आतां परत्यान झगडल्यान म्हणून सो आतां हांव परत्यान मागणें करीचें म्हण हांव तयार करतना ही येवन भोंवतणी अशें रावलीं ऑल स्टूड अरावंड आनी तांणी म्हळें फादर ते राती आमी झगडल्या नेक्स्ट डे तुवें आमकां आपयलें बक्षाने मागलें बेसांव दिलें आमी तुजे कडेन बक्षाने मागोवना फॉरगिव अस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय मंगळ भवानी म्हणी भुरगीं शिकतात आमी सांगिल्लें आयकोन न्हय आमी कितें करता तें पळय देखून तुमच्या भुरग्यां मुखार झगडनाका भुरग्यां मुखार उलयनाका देवाचें येवजण म्हळ्यार उतरां सांबाळा उतरां शिराप गाळी नो डिफरंट आनी मंगळ भवान म्हणे हेरांनी सूख तीर्प दिल्यार प्रोव्हर्ब्स मन्य ग्रंथावसर 20 आनी 6 दुसरी वळ आनी एक शिराप पळया हेरांनी कालय तुमकां सांगल्यार तुमी कारण दिवना जाल्यार कितें जाता पळया प्रोव्हर्ब्स मन्य ग्रंथ म्हणटा मन्य ग्रंथ 26:2 26 20 आनी 6 दुसरी वळ पळया हांगासर देवाचें उतर स्पश्ट आसा काले म्हणटा की म्हळ्यार कारण नासतना घाल्लो शिराप लागना तुवें कारण करून दिवनाय जाल्यार तर तो शिराप लागना खंडीत लागना कारण नासतना घाल्लो शिराप पूण तो तुवें भियेल्यार न्हू कोणी तुका शिराप घालो जाल्यार चिंत्या कोणी टिचरां पाद्राप तुमकां म्हणटात तुमी बरखास्त जायनाय तें जायना हें जायना हांव तुमकां एक दाखलो दिता एक स्त्री एक दीस एका इगर्जे गेली पाद्रापान आपयलें गे ताका आनी बायल मनीस पाद्रपाच्या ऑफिसाक येतना पाद्रपान तिका आपयलें आनी ही गेल्ले कूडले पाद्रपान सरसरी गाळी येतल्यो सरसरी अशें गाळी येतल्यो आनी आखरेक शिरापी गेलो तूं तुजें कुटुंब तुजीं भुरगीं कोणी बरका जाय पुरा संतत काडली भुरग्यांची भुरगीं पुरा सकड आनी अशें म्हणून हें सकाळीं जालां सकाळीं 10 वरार आनी राती म्हाका फोन करता ही 10:30 पाद्रापान घाल्लो शिराप लागता गी तुमी घाले म्हणटा चाले म्हणटा हा करें पळया उडतेल्या गिरबुजे बरी उपतेल्या हमस्कारान नासतां घाल्लो शिराप लागना मंगळ भवान बरी आनी एक कडेन बरयलां मन्य ग्रंथावसर 18:20 आनी 1 वळ Proverbs 18:21 जिवीत आनी मरण तुज्या जिबेर आसा जीब सांबाळ लायफ एंड डेथ इज द पावर ऑफ द टंग देखून कसलेंय उतर वापरूंक वचनाका जिवीत पळय जिवीत जिबेचे आदीन मोगान वापरता ताचें फळ काम मरण आनी जिवीत दोनी देखून तुजी जीब आमी सांबाळ जाता हांगासर पाद्रपान शिराप घालो म्हण तो लागता गी ही स्त्री सकाळीं गेल्ली सकाळीं अशें जालां ती म्हाका राती फोन कर म्हणटा 10-10:30 फादर म्हाका सांग आज अशें जालें म्हाका सांग शिराप लागता गे म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घोवान म्हाका म्हज्या आनी कोणें कुटुंबाच्या संद्यान मावान सासूमायन कालें की म्हळें कालें सांगलें हांवें पात येवना हांवें खाण घेवना हांवें तांकां म्हळें तूं कांय देवगी म्हजेर शिराप घालता देवगी म्हणून तांणी सांगलें हांवें काण घेवंक ना पूण आज पाद्रापान सांगतना फादर म्हाका काण घेवंक जावना पाद्रापाचो शिराप लागता की मोगाळ बाबा आनी भयणी 1 वर उलयचें पडलें तेजे कडेन सकाळीं जावन राती पर्यंत मोगाळ बाबा आनी भयणी कोणी तुमचेर खंयच्याय रितीर तुमी कारण करिनासतना शिराप घालो जाल्यार कारण खंयचीं कोत्ताय 4 कारणां आसात
जी देवाक बोब घालतात खंय खंयची 4 पातकां इगज मतां शिकयता 4 मात्र खंयची कोत्ताय 3 जागृतकाय करा एक फर्स्ट वन 3 शिरापाकारान जातात खंय दे कॅन cry out for vengeance 4 मात खंयची ती कोणाय कोत्ता की एक फर्स्ट विलफुल मर्डर कोणे कुशेन खून केल्यार आजकाल कुशेची खूण खंयची बायबलान कोणे कुशेन खूण केली हू किल्ड हूम कायनान ताचें रगत कोणाक बाब घालता आतां आजकाल कुशेची खूण खंयची गर्भापात अबॉर्शन इज द ग्रेटेस्ट सन देखून आमी अबॉर्शनाक रावना कोण न्ही हांव तुमकां एक घडी दिता एक स्त्री एकले काजार जावचे पयलीं हांव वळखतालो तेरा तिरा घेतालें काजार जालें दोगां भुरगीं जालीं चेडे 3rd वन शी इज प्रेग्नंट आनी तिसऱ्याक आतां गर्भेस्त जातना तें म्हाका मेळोंक आयलें म्हणालें फादर आमी प्लॅन करूं ना ह्या भुरग्याक आमी प्लॅन हांवें ताका म्हळें भुरगें कोणाचें तें तुवें प्लॅन करूं न्हय पूण कोणें प्लॅन केला हें कोणाचें योजन देवाचें देखून हांवें ताका सांगलें भुरग्याक काडनाका तुजो जीव गेल्यारय काडनाका आनी तुजो जीव वचोंक जायना देवाक घट्ट धर आनी अशें मंगळ भवान म्हणटा म्हणालें हांव काडना खंडीत काडना गांवांत हांव खंय परगांवां गेलें परगांवां वचून मागीर ताका थंय सपोर्ट मेळोना जावं बरो ते खंत केली आनी मस्त मस्त विविध कारणाक लागून 6 months 6 म्हयन्यांनी ताका आस्पत्रेक व्हेलें सिझेरियन करून भुरग्याक काडलें 3 म्हयने भुरग्याक NICU भुरग्यांचे ICU NICUन दवरलें 1 म्हयनो एका ICUन दवरलें ही बरी जाली आनी आयली भुरगें मरता म्हणून त्या ICUन NICUन ताका नांव दिलें खंयचें नांव दिलें गोताय ताका नांव दिलें फेथ म्हणून भावट पूण हे भुरगें 3 म्हयन्यांनी बरें जालें घरा हाडलें आनी हे दोग ताचे भाव ताका ग्रँड वेलकम घरा हाड मंगळ भवान म्हण हें भुरगें जल्मतना 740 grams पूण हें भुरगें मरोना गॉड तुमी कशें पाती येतात तशें जाता ओनली थिंग एकच हांवें तुमचे कडेन विचारचें डू यू टेक द प्लॅन ऑफ गॉड ऑर सैतानाचें योजन तुका जाय यू मेक अ डिसिजन तुमकां देवाचें योजन जाय की सैतानाचें देखून सैतानाचें योजन भायर घाला जेजू पदवी दिता म्हजें नांवी देवसार सोडयतात हे सगळे देवसार आज आमची बेसांवां काडटात देखून आमी कोणाय श्रापांती जिवंक ना नो वी आर वॉकिंग इन ब्लेसिंग सो हांगासर हे भुरगें बरें जालें फेथ आनी 3 म्हयने ताका थंय दवरून 6 म्हयन्यांनी गांवां काडलें त्या आवय बापायन म्हाका सांगलें तुवें हाका बावतिस्म दिवंक येजय हांवें सांगलें हांव येता ऑलरेडी एक नांव दिलां न्ही तुमी खंयचें नांव फेथ आतां आनी एक नांव हांव बावतिस्म दिवंक गेलो आय वॉज व्हेरी हॅपी एक ह्या जागान बावतिस्म दिवचें म्हळ्यार ह्या भुरग्याक नव्यान जल्म हाडचें खंय नव्यान जल्मतात देवाच्या राजाक देखून आमकां भुरगीं नात नॅचरल नात पूण आमकां मस्त भुरगीं आसात खंय आसात देवाच्या राजाक देखून हांव एक ह्या जाग जावन बावतिस्म दिवंक हांवें वचचें आनी ह्या भुरग्याक हांव गेलो पळयलें हे भुरगे म्हाका पळयता पिळी पिळी करून हांव आसां व्हेरी हॅपी आनी बरें कर कांय रडोवना आनी उपरांत ताका फंक्शनाक रावलो 1 वर्सा उपरांत ताच्या बर्थडेक गेलो आतां 2 वर्सां जालीं ह्या भुरग्याक आनी तें जल्मलो दीस नोव्हेंबर 2 नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर प्रेज नोव्हेंबराच्या 2 यू सी दीज आर चिल्ड्रन देखून मंगळ भवान कोणी आमी अबॉर्शनाक धाकटेर म्हणूंक बरो 2 महिने 3 महिने 2-3 महिन्यांनी कळना यू हॅव टू प्रे मागीचे जर तर तुवें मागलें तें भुरगें बरें जाता लिवर ना किडनी ना समा जाता हार्ट ना हार्टबीट येता जर देवान ताचें उतर येता आनी सक्कट बरें गेलें ना ताच्या उतरान बरें करूंक जाता आर यू प्रेइंग जेजूच्या नांवान तुमी पदवी वापरतात गी
ह्या भुरग्यांचेर जेजूच्या नांवान सेंड द वर्ड. वर्ड कॅन क्रिएट ऑर रिक्रिएट. करियेत, पूण आमी भियेत आनी भियान थोडे बिया कितें दिवन भुरग्यांचो जीव काडटा मंगाळ भावा आनी भयणी. देखून हांवें म्हणचें तुमकां जर तर अशें जालां गर्भपात जाला जाल्यार एक विशय पवित्र सभा सांगिना आर एक्सपिरियन्स हांव तुमचे मुखार दवरतां. गर्भपात जाला जाल्यार भियेनाका, ताका कारण तुमी जाला जाल्यार भियेनाकात, पूण फर्स्ट गो फॉर ए कन्फेशन. कुमसार जावन ते कांतो उणी दवरून जियेनाकात. थोडी जाणां एक फावटी कुमसार जावन मागीर परत्यान तेंत पोट्टा वचून मुलकी वचून जीन बोर एकच अपोर्शन जाल्लें. कुमसार कितली जाता? नो डोंट रिपीट. कुमसारान ती एक फावटी सांगल्या उपरांत आनी एक फावटी रिपीट करूंक ना, विच मिन्स यू डोंट बिलीव. एक फावटी सांगला हें जालें. जेजू आमकां कोणायकी गुणावकार करिना, वय करता की रोमन्स 8:1 पळया, रोमन्स 8:1 जेजू क्रिस्त तें जियेतेल्यांक गुणावकार म्हणलें फैसल ना. सो देखून पातकां आसा जाल्यार दिया, जेजूक दिया, जेजू पातकां काडटा. मागीर ती कांतोवणी दवरून जियेनाका. डोंट कॅरी द गिल्ट. तर अबॉर्शन जालें जाल्यार कुमसार जाया. कुमसार जाल्या उपरांत एक विशय करूंक आसा. कालें करूंक कोणायकी कोत्ता गे कालें करूंक हा पातकांचे भक्सने प्राचीत पदराप दिता, सिंबॉलीक. पूण व्हडणी दिल्लें करा. पूण आनी एक आसा गर्भपाताचें. ताका त्या भुरग्याक एक ल्हानशें बौतिस्म दिया, नांव दिया. मंगळ भवानी म्हणी त्या भुरग्याक नांव ना. काल आमी उलयले हांव न्ही, आमकां नांव मेळचें केदाळा बौतिस्मा. इवन इफ यू हॅड मिसकॅरेज जाला जाल्यार बॅप्टायज द चायल्ड. आज म्हाका ऑनलायन क्लास दिवची ती स्त्री आसा US-आन. तिका तेगां भुरगीं आसात, पूण ती म्हणटा आय हॅव 4 चिल्ड्रन म्हणून. कित्याक ती म्हणटा? एक मिसकॅरेज जाला आनी ताका तिणें नांव दिलां. आनी ती आज म्हणटा आज म्हाका तेगां आनी 4 भुरगीं. प्राऊड मदर. बरी आवय, क्रिस्ती आवय, खंयच्याय भुरग्याक अनाथ करना. इवन इफ इट हॅज गॉन रॉंग, इट्स ओके. सूख जाल्यार जावंक बरो, पाताक जाल्यार जावंक बरो. तशें म्हण तूं पातकी न्हय. देव तुका गुन्यांवकार करना, बट डोंट रिमेन इन सिन. इतलो बरो देव आमकां गुन्यांवकार करना. आमी पाताक वळखुवेत, त्या भुरग्याची जबाबदारी कान घेवेत, ताका एक नांव दिवेत. नांव दिवन ताका देवाक समर्पण करून एक मीस दिया. मिसार हजार जाया देवाक भेटोवन दिया त्या भुरग्याक. तें भुरगें अंश त्या भुरग्याक मीस गरज ना, पूण तुज्या पातकाक इट्स अ sin of murder. जेजूचो सॅक्रिफायस पावता. देखून आमी मेल्या उपरांत मिसां दिता. वय गे सगळें जेजूच्या सॅक्रिफायसान समान जाता. जेजू थंय समान जाता. जेजू नवो सल्लो आपल्या रक्तान. देखून आज मिसार आमी म्हणटा घेया आनी पियेया, हे म्हजें रगत नव्या सल्ल्याचे नेंगी पातकाच्या भोगसण्या खातीर. एवरी मास देखून मिसा घेता आमी. तुमी जाणात की कुमसरान आमची पातकां भोगसतात. मिसान कितें जाता? पातकाक लागून आजची शिक्षा माफी जाता. देखून आमी हांगास पुरा लेख दिलें जाल्यार सीदा सर्गाक कशें फुलगत्री नाका. प्रेज. पूण खंडीत मोगाळ भवान म्हणजे बट वी हॅव टू डू. आमी करीचे जबाबदारी काणगेचे. बिकॉज आतां हें जालां जाल्यार पाताक देखून विलफूल मर्डर बॅप्टायज आनी वचून एक मीस दिवन त्या भुरग्याक समर्पण करून देवाची काकूळ मागोवन तुका बरें करूंक जाता. तर तुज्या जिवितान भुरग्यांक बरें करा. कितें करूंक जाता तें एक. दुसरें आनी एक पाताक आसा 4 म्हळ्यार हांवें सोदोमी म्हळ्यार घालें सोदोम आनी गोमोराचें पाताक. सोदोम आनी गोमोरा देवान 2 शहरां नास केलीं, पूण नास करच्या पयलें ताणें कोणाक कळीत केलें? अब्राहमाक. ताणें मागलें
50, 40, 30, 20, 10 आणि 5 असल्यार नाश करता की नो नो 5 जाल्यार हांव नाश करना. आब्रामान मागले, युसी आब्रामाक देवान कळीत केलें, युसी ताणें मागिजे म्हणून ताणें मागले, पूण 5 जणी मेळोना. उपरांत एकलोच लॉट आनी ताच्या बायलेक भायर हाडलें आनी भायरान थंय नाश केलें. सोदोम आनी गोमोराचें पताक घालें. दॅट इज होमोसेक्शुअलिटी. आज कानून आसात न्ही, दादल्यान दादल्या कडेन काजार जावयेत, बायलेन बायले कडेन जावयेत. कोणें सांगलें? हे कानून संवसाराचें चिंताप. ओके, बायल्या गांवांत आसा, आमच्या गांवांत गोत्तू ना, पूण देवाचें येवजण घालें. म्हाका सांगा, तुमकां गोत्ता देवाचें येवजण घालें? देवान मनशाक पावती सांगातीन मेळना वेळार कोणाक रचलें? दादलो आनी देखून जेजू म्हणटा संवसाराच्या रचनेच्या सुरवेर देवान दादल्याक आनी बायलेक रचले आनी दादलो बायलेक एक कर, तांकां सोडून वचो, पूण तुमी तुमच्याच कुशेचें देखून मैजेन तशें सांगलें म्हळें जेजून. पूण देवान जोडला मनीस. दॅट्स अ गॉड्स प्लॅन. देखून आमी देवाचें येवजण गाण घेवचें. आमकां दुसरें ना, आमी दुसरी समजोनी घेना, बायली घेना, संवसाराची घेना. They my God, this may not be good. What is right outside may not be right in the sight of God. आमकां आनी तुका देवा मुखार उबें रावंक आसा, आसा की ना? खंडीत आसा. आमी देवाची, so we hold on to God's plan, देवाची योजना. सो देखून 2, तिसरें, oppressing the weaker sections of the society. आमच्या दुबळ्यांचें शोशण करचें. आनी तांतो आनी एक आसा, कामागारांक फावो ती मजुरी दिना जाल्यार. जेम्स चॅप्टर 5:4, जाकोबाचें पदावसर 5:6 वळ पळया. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, ही पातकां देवा बोब घालतात एका रितीन, पूण आमी कोणूय हेर कारणाक लागून आमकां श्राप घाले जाल्यार, आमी कारण दिना जाल्यार दिवना तर कोणूय काय म्हळ्यार तुमी काणगे नाकात, भिये नाकात, पातये नाकात आनी डोंट कन्सेंट, ते कबलात दिनाकात. कित्याक जर तर आमी दिली जाल्यार आमी म्हणून तुमकां म्हळें, एकलो चेडो सेमिनरीक सरवल्लो, पाद्रापान शिराप घालो आनी तो चिराप ताणें काण गेलो, ताका वाटकन दिनाकात. देखून कारान नासतना घाल्लो शिराप लागना, पूण आमी कारान आसली पातकां आसा जाल्यार दिवया आनी जेजू थंय आमी पाटी येवया. खंडीत समाज जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.